नॉमिनेशन फायल करपाचे आनीक 4च दीस उरल्यात. मात काँग्रेसीचो महायुतीचो प्लान सध्या तरी सीट एडजस्टमेंटाचेर येवन थारला. फाटल्या आठवडोभर चालू आशिल्ल्या घडामोडी उपरांत सध्या ही परिस्थिती आसा. महायुती बदला सीट एडजस्टमेंट फॉर्म्युला थारला. गोवा फॉरवर्ड युनायटेड गोवन्साक घेवन सीट एडजस्टमेंट जातले. सीट एडजस्टमेंट फॉर्म्युला सध्या तरी एनसीपी ना. गोवा फॉरवर्डाक वेळी जाल्यार युजीक कुठ्ठाळे जाय. वेळी आनी कुठ्ठाळे फ्रेंडली फायट करपाचो काँग्रेसीचो विचार. गोवा फॉरवर्डाक म्हापसा एडिशनल मतदारसंघ दिवपाचेर एकमत जाला. सांताक्रूज टोनी फर्नांडिसाक काँग्रेस तिकेट मेळपाक शकता. दिग्विजय सिंग सोमाराक गोंयांत पावता. युती काय सीट एडजस्टमेंट ताचेर मंगळार मेरेन चित्र स्पश्ट जातले. जे 1.5 वर्सां पयलीं 2 वर्सां पयलीं जे गठबंधन जे पेपरांतल्यान आयकूं येतालें गठबंधन महागठबंधन ताचेर उलोवणी एक्चुली ह्या 8 दिसांक सुरू जाल्या. कांय पक्षाचे लिडर्स दिल्ली आयिल्ले. दिल्ली तांणी आमी एक काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधीन 3 मेंबर कमिटी केल्ली अंडर द लिडरशीप ऑफ वेणुगोपाल मुकुल वासनिक वेणुगोपाल आनी सुरज हेगडे. ह्या तिगांय बरोबर आमचे गोंयचे इन्चार्ज जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंग आनी डॉक्टर चेल्ला कुमार ह्या 5 जाणां बरोबर 3 पक्षान भाचाभाच केली. तांचो जो प्रस्ताव जो आसा तो प्रस्ताव आमच्या पक्षांच्या मुखार दिल्लो आसा आनी तेजे नंतर तांची भाचाभाच आमच्या लिडरां भितर बरोबर सुरू जाल्ली आसा. एक्झॅक्टली अलायन्साचें रूप कशें आसतलें, तें महागठबंधन आसतलें, तें गठबंधन आसतलें काय तें आनी कसलें फॉर्मेट आसतलें हाचेर आजून फायनल निर्णय जाल्लो ना. हो निर्णय 16 तारखेक दिग्विजय सिंग गोंयांत येता आनी 17 तारखेक तो गठबंधनाचें वा महागठबंधनाचें काय कशें स्वरूप आसतलें हें स्वरूप फक्त तुमचे कडेन पयलीं तो उलयतलो आनी कोणा कडेन उलोवचे परस पयलीं. सो 17 तारखेक तो दिग्विजय सिंग आमचो जनरल सेक्रेटरी गोंयांत येवन तुमचे कडेन तो उलोवणी करता. आमचो उद्देश एकूच आसा काँग्रेस पक्षाचो की जंय फोर्सीस जे फोर्सीस आमकां बीजेपीचे विरुद्ध गोंयच्यान बीजेपीक धांवडोवपाची गरज आसा त्या खातीर काँग्रेस पक्ष सगळे तरेन प्रयत्न करतलो ज्या फोर्सेसांक एकठांय हाडपाक. पूण हें करता आसतना काँग्रेस आपली जी मूल्य आसात आमकां डेस्परेट सारके जावन आमकां सत्ता जायच हेजे कडेन आमी कॉम्प्रोमायज करपाना. काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री चड आमदार तेंको दितात तोच जातलो. भाजपा भशेन काँग्रेसय आपल्या मुख्यमंत्री पदाचो उमेदवार घोशीत करची ना. आमी तयारी केल्ली आसा त्या मुख्यमंत्र्याक मांद्रे उडोवपाची आनी मांद्रेचो ब्लॉक सारको ठामपणे रावल्लो आसा मुख्यमंत्र्याचे आमी. पूण हातूंत आमकां बीजेपीचेय बीन सपोर्ट मेळटा मुख्यमंत्र्याक तेज्या मतदारसंघात उडोवपाक. आमचो जो मुख्यमंत्री आसतलो आमची जी पार्टी आसता CLP ते CLP जे मेजॉरिटी आसतलो जेजे कडेन मायज मतां आसतली तो आमचो CM जालो. whichever our candidate or the MLA, whether it's a young, old, whatever it is, because we are bound by the democracy. Whichever candidate will have majority of MLA's support, he will be the Chief Minister of Goa. युतीचेर काँग्रेसीची वाटचाल पळयल्यार युती वा सीट एडजस्टमेंटाचेर निर्णय जाल्या उपरांत नॉमिनेशन फायल करपाक उमेदवाराक बुधवार हो एकूच दीस उरतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.